मोगळ भावांनो आणि बहिणीनो, कुर्साबाटेच्या भक्तीपणाची सुरुवात आम्ही करूया. त्रिएका देवाक आम्ही संगता वंदिया आणि संगता आम्ही म्हणूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जगतलेंत पहिलें गीत आम्ही संगता गाऊया. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा घुरता, नमन कुर्सा जैते वोंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मरणापर्यंत जेजू घालतो जालो, जेजू मेलो जीवन जालो, नव्यान येतलो. कुर्सा मनात आमी रावन मान फावो केलो, कस्ता मरणान सर मनशांक भरगोसो देलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा घुरता, नमन कुर्सा जैते वोंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सारून नड जाले उबे कल्वारी दोंगरार, ताचेर काढलो तो आमचो मोगार सडवंदार. पृथ्वी आनी मळबा मोदेव संसार सरासर, गीता उलो आमा सर्वांक पाटलाव म्हजो घर. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा घुरता, नमन कुर्सा जैते वोंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा शिवाय सर्गाक सोडून दुसरी खंयचीच वाट ना म्हणटा लिमाची सारोज. कुरीस आमच्या जैताचे रेशांनी नाली सयसो कुरीस आमच्या सुम्यान ताच्या मरणा वरवीं पवित्र केला, आमच्या भावार तसो गुर्त केला. देखून तो कुरीस आज आमी मानान आनी गौरवान घेवन राजरस्त्यार चलोवंक आमकां अभिमान भोगता. हे भावार्थाचे आनी भक्तीचे देवासांव करूंक, तशें आमचे सोडवणे खातीर आमच्या पथकाचो बरादीक कुडीस घेवन कालवार दोंगर सडयल्ल्या आमच्या जेजूच्या कुर्सावाटेचे कश्ट नियाळूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. ही कुर्सावाट मनशा कुळाक सोडवण दिवच्या खातीर जेजू आमच्या आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या पथका खातीर कश्टल्लो म्हणलें भावार्थाचे सत परगट पासारचे तसली जावं. ह्या कुर्सावाटेद्वारे जेजू थंय आमकां असो मोग परगट जावं, आमच्या पाताक वळखूंक, खोटेपण सोडूंक आनी जिणी बरी करूंक आदार जावं. हेरांचे कश्ट पळोवन दया पावोवंक आनी आमचेर कश्ट येताना देवाचे कुशेक कल्तिमान घालून ते स्विकार करूंक आमकां बोड लाभूं. हेरांच्या दुखाक आनी कश्टाक आमी कारण जायना जावं, देवाचेर आमचो भावार्थ कश्टा वेळारी तीर करूंक प्रेरण जावं. ही कुर्सावाट करतना कितली भावार्थ आनी मोग आमी दाखयता, तितलो चड फळ आमकां लाभतलो. आमच्या सोडवणे खातीर बरादीक कुरीस भोंवून कालवार दोंगराची वाट सडयल्ल्या आमच्या मोगाळा सोम्या, मोगान, भावार्थान आनी भक्तीन तुजे कश्ट नियाळून ही कुर्सावाट करून आनी हे वरवीं मेळसो पुरतो दैवीक फळ जोडूंक आमकां तूं कुमत कर. आमेन. खुशी वरदाय, हे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो. कोण आपलो जीव वाचयता निजाम सांगता, आपल्या त्यागा वरवीं सगळे जिखता. मोजो शिजांच्या खुशी वरदाय, गे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो. कष्टाल्यान वोयल्या सरशी मुजा, जो मोजे घेवन तुमी विशेव घेया. मोजो शिजांच्या खुशी वरदाय, गे कुरीस तुजो पाटलाव
फाटलाव कर मोज आसात माती कोल्यां होंटेर सुकण्यां पुन्हा म्हाका सुवात वस्ती करच्या मोजाशी जावच्या खुशी वर्ताय हे क्रिस्तूस फाटलाव कर मोजो कोण आपलो जीव शेता जाऊन सांगता आपल्या त्यागा वरवीं सगळे जिंकता मोजोशी जावच्या खुशी वर्ताय हे क्रिस्तूस फाटलाव कर मोजो पयलेंच दिसा जेजू मोरनाचे फरमान दितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता जेजूक पिलाता मुखार हाडला वेळार पिलात ताची तणकी करता ताका जेजूची कसली सूख मेळना फट फरमान जेजूचेर मांडला म्हूण ताका स्पश्ट जाता देखून तो लोकां लागीं उलोवन म्हणटा पळया ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना पूण लोक कुडचंय ताका म्हूण बोब घालता पिलात लोकांच्या उतरांक काबूल जाता आनी लोकांचे कुशे प्रमाणे जेजूचेर कुर्साच्या मरणाचे फरमान वाचता मरणाच्या फरमानाक वळख जाल्ल्या आमच्या सुमयान शिकयल्लें हेरांची झडती करिनाकात तवळ तुमची झडती जावची ना हेरांक अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात तवळ तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना ही शिकोण जुदेवांच्या मुखेल्यांनी आनी पिलातान आयकल्ली तरी जेजूची झडती करूंक आनी तो अपराधी म्हूण फैसल दिवंक तांकां कशें मोन जालें जेन्ना आमी देवाक इगर्जेन सक्रामेंतांत आनी पुणशेतांनी मात देखता आनी देवा सारक्या आनी रुपाच्या आमच्या पेल्याती तेच देवाक पळोवंक चलवता अधिकार पदवी आनी संवसारी वस्तूची आशा वाडोवन जुदेवापुरी दारूण आनी कठोर जाता तेन्ना आमी जेजू सारक्या निरापराध्यांक अपराधी म्हूण झडती करून तांकां कश्टिता आनी तांचे जिवीत दुखाभरीत करता सुमया जेजू पेल्या ते आमी तुजे प्रतिरूप देखो पेल्याचो मोग करूं तांकां बरें करूं आनी तांचे पासून मागोवंक आमकां तुजो आदार दी निरापराध्यांक नीत लाभशे करूंक आनी अस्कतांक कुमो करूंक धैर्य दी खंयच्याय कारणा लागून पेल्याची झडती करिना जावं आमकां सकत लाभय अन्याय आनी अनितीक वळख जाल्ल्याचे सुटकेक आमचे तांकीचे प्रयत्न करूं प्रेरण लाभय सुम्या काकूत आमची कर नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेकांचो मोग उलो करता म्हाका तुमी मोगान म्हणून मेजरेन सोमी सहज म्हणचे हावली जागी मेजरी सोमी तुमचो उपदेश तुमकां दिता म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेकांचो मोग करा तुमी अंतीर आमचो सोमी बसता तिसा लागीं सवाल करता पळय तुमी म्हणटा हांवें कितें केलें नवो उपदेश हांव तुमकां दिता
दुसरेंच ते सांग जिजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू म्या जिजू क्रिस्ता. आणि तिचे परमान दिल्या उपरांत सिपाई जुदेवा संगी मेळून जिजू कुर्सार मारूंक व्हरतात आणि ताच्या खांद्यार कुरीस दितात. त्या काळार कुरीस अकमान असो आणि नालिसाय असो गुर्तो. जेजू कुरीस मोगान स्वीकार करता आणि सर रितीचे अकमान सोसता. हाचे वरवीं तो कुरीस पवित्र करता. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं. आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आणि म्हज्या पाटल्यान येवं. ताच्या बवारी असलेल्या लोकांक आमच्या सोम्यान हे परी शिकयल्लें पूण आतां तोच सोमी कुरीस घेवन आसा. आमच्या पथकाच्या परीकपणांनी सोडून पासत तो बारादीक कुरीस ताच्या खांद्यार दिला म्हणलें सत आमी विसरनाये. म्हजो पती विपरीत पियेता म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक जिवंक सोडिना. आमच्या कुटुंबांत तो एक कुरीस जाला म्हणून रडटा एक स्त्री. तिका तिचो दादलोसू एक कुरीस. तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरांक आमची जिणेची कुरीस जावंक पावतात. ह्या संदर्भी आमच्या सोम्यात असलो मनोभाव आसून कुशेन आमी तो स्वीकार करता गी. आमच्या स्वार्थी सुखाक लागून आमी हेरांक विविध तराचे कुरीस दिता गी वा तांचो कुर्साभार उणो करूंक प्रयत्न करता. कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाक आनी हेरांक दुसोवचें. मेटांनी जैत आशितना सलवणी मेळ्ळ्यार बेजार पावचें सहज. पूण जेजूची देख आमी घेवया आनी आमचे दिसपट्टे कुरीस घेवन फुडें चलया. मागणें मोगाळा सुमया तुजो कुरीस मोगान स्वीकार करूंक आमकां तूं एक मेलपंक्त जालाय. आमचे जिणेंत येवच्या कुर्सांक पाड करिनासतना फुडकन मुखार सोमकोंक तूं आमकां शिकय. कुर्सार तावन जैत म्हणलें मोतीन दवरन हर एकल्या कुमक करची व्यक्ती जावंक आमकां कृपा दी. खंयच्याय कारणाक लागून हेरांच्या खांद्यार आमी कुरीस दिनाशी आनी हेरांक आमी कुरीस जायना जावंक आमकां कुमक कर. सोम्या काकुलत आमची कर. जय तुका कुर्सा जेजूच्या. जय तुका सर्वंदारा. जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तूं जावन आसाय मोल मोगानी स्वतंत्राचे. प्रकाश घालसर मनशांचेर सता वाड सोतेल्यांचे. जय तुका सोडवणारा. जय तुका कुर्सा जेजूच्या. जय तुका सोडवणारा. जय तुका कुर्सा जेजूच्या. पावतू सरगरचे वोतान दृढ कर तूं तांकां कुरपेन. तूं आमची नीस बचावी सरभर बसो हे जिणयेन. जय तुका सोडवणारा. जय तुका कुर्सा जेजूच्या. जय तुका सोडवणारा. जय तुका कुर्सा जेजूच्या. तिसरें तें सांग जेजू पयले फावटी कुर्सा बंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. बारादीक वचें घेवन वाट चमकतना लगचें आनी पडचें सहज.
जेजू कुरीस घेवन कालवाराची वाट चमकतना तशेंच जालें. खुर्साचें वजन जड जालें पूण ताचें बळ उणें जालें. कुडींतले रागात वळून नित्राणी जाल्ल्या जेजूक जबरदस्तीन लोटतना तो धरणीक शेवटता आनी खुर्साबंदा पडटा. देवपूत आपली सगळी सकत वगडावन खुर्साबंदा पडटा. पावलो म्हणटा सैंबान तो देव तरी त्या समासपणा तो लपदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक बोरणपणी खाली केलो. जेजूचें पडणें कालतेपण दाखयता. जेजूच्या पडण्या वेळार आमचें पडणेचो उगडास काडया. हस्क सैंबान आमी पडता. आमाल भिवणें खबरो उलोवचें, हेरांचें नांव पाड करचें, मोस करचो, अन्याय करच्यो असल्यो चुकी करून खुर्साबंदा आमी पडटा. हेरांक खुर्साबंदा पडाशें करता. जेजू पडलो तरी उठून परत मुखार चमकलो. आमी आमच्या खुर्साबंदांतावन उठोवंक प्रयत्न करता गी. आमची सूख वळखून आनी फुडें पातां करिना म्हूण निश्चय केल्यार मात्र आमी आमच्या खुर्साबंदांतावन उरता. मागणें मोगळा जेजू तूं खुर्साबंदा पडल्यार धैर्यान उठोवन फुडें गेलोय. पूण आमी जायते फावटी फुडें वचें प्रयत्न करिना. समिया आमकां बक्षी. तुजे कृपेच्या बळान ह्या फुडें आमी आमची सूख वळखून धैर्यान फुडें वचपाक आमकां बळ दी. आमच्या उतरान आनी करण्यांनी हेरांक आमी खुर्साबंदा लोटून घालिनाशें बदलाक खुर्साबंदांत तांकां वयर उखलचें तसलें बरें म्हण आमकां फावो कर. समिया काकूळ तामची कर. समिया काकूळ तामची कर. जेजू सोम्या आता पातकाळता जिणी बदलून खंडीत निश्चय सिता तुझ्या पाया पडटा मार्दऱ्या पयली तुझी काकूट माता भोगोस माता जेजू तुझी काकूट माता पाका मोजी आयच्यान सोडता थंडी सोडता भोगोस माता जेजू तुझी काकूट माता पाका मोजी आयच्यान सोडता थंडी सोडता जेजू सोम्या आता पातकार रडता जिणी बदलून थंडीत निश्चय करता भोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूळ मागता म्हाका मोजी आयच्यान सोडता थंडी सोडता भोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूळ मागता म्हाका मोजी आयच्यान सोडता थंडी सोडता खंतीन रडून तुझ्या पाया पडता मागदलेना परी तुझी काकूळ मागता भोगोस म्हाका जेजू तुझी काकूळ मागता म्हाका मोजी आयच्यान सोडता खंडी सोडता. 34 जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. नियाळ खुरीस वाहून कालवारीची वाट चमकतना वाटेर मोरी आपल्या पुताक भेटता. कसली ही दिश्ट
कसले ते आटाविटे तिची बोगणां उचारूंक जायनात. मोरी हे सगळे मौनपणी सोसून जिजूच्या मिसावान भागीदार जाता. जिजूच्या मिसावान मोरयेचो पात्र विशेष. हेरोद बाळशाक जिविशी मारूंक सोदतना मोरी जुजे संगी जिजूक घेवन इजिप्तान धांवता. भुरगो जिजू देवळान चुकून गेल्ल्या वेळार 3 दीस ताका ती सोदतात. आतां जिजूच्या खुर्साच्या पयल्या वेळार मोरी ताका भेटता. जिजू रुखाचो खुरीस घेवन चमकतना मोरी कोणायकी दिसानातलो खुरीस घेवन जिजूक भेटता. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता. तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय म्हणटा जिजू. जिजून आनी मोरयेन तांच्या जिवितान देवाची कुशी जारी केली. ह्या पासत तांचे जिवीत कश्टांचे जाल्ले तरी देवाक ती विश्वासी रावली. जेन्ना देवाचो मोग कितें, ताचे बरेपण कितले, देव कितलो शक्तिवंत आनी बळादीक म्हूण आमी समजता, तेन्ना देवाची कुशी आमी करता. जेन्ना आमी देवाची सकत कितली म्हूण समजना तेन्ना आमी आमचीच कुशी करता आनी निराशी जाता. थोडे फावटी भुरगीं देवबिरांतच नेणा जावन सर्गी वाटे बदलाक संवसारीक कुशायलेक बली जातात. तर भुरगीं देवाचे देणे म्हणले समजून तांच्या आत्मीक वाडावळीक चडीत गमन दिवन संवसाराची गुलाम जायन अशें तांकां सांबाळूंक जाय अशी मजत आमकां लाभय म्हूण मोरये मरिफात देवा लागीं मागया. मागणे. मोगाळी माये, सर आवया खातीर देवा लागीं विनंती कर आनी तांचे असहायक परिस्थितीन तांकां तूं जेजू लागीं आपून व्हर. तांणी भुरग्यांक संवसारी सक्तींनी मात्र बळवंत करीन अशें भावार्थी आत्मीक आनी सर्गींच्या संगती थंय उर्बेस्त करूंक पेसाडीशे तांची मनां उजवाडूंक देवा लागची ससाय मागून दी. भुरग्यांनी तांच्या आवयचो मोग समजून आपली जिणी बदलूंक आनी एक देखी बरी जिणी जिवंक देवाची कृपा मागून धाड. सोम्या काकू तमची कर. विस्तार दर्या सारखे काळी तुझे गंतीनानी धोका माई बुडला सगळे निभो राखला सोस्ताय घडये घडये साधुकीचे भाये माय पाप सालाते गंतीनानी धोका माई बुडला सगळे निभो राखला सोस्ताय घडये घडये साधुकीचे बाये माये पाप सालाते माये मोगार रडू नाका आमची ओळे नाका प्राचिता धारावी सदुमाकी जिणी मोजाय केला तुका माये मोगार रडू नाका आमची ओळे नाका प्राचिता धारावी सांडून पाकी जिणी भुजय तेल्या तुका विस्तार दर्या सारखे काळीस तुझी गंतीनानी दुकान माये बुडला सगळे निभो राखला सोसाय घडये घडये साधुकीचे भालये माये पाप सालाते माये मोगाळ रडू नाका आमची ओळे
प्राचिताधार नामी सांडून पातकी जिणी भुजयतेल्या तुका माये मोगाळ रोडू नाका पातकांची फळे नाका प्राचिताधार नामी सांडून पातकी जिणी भुजयतेल्या तुका. पांचवे तेसाव सिरेनाचो सिमाव जेजू क्रिसो कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. जेजू कुरीस घेवन कालवार दोंगर चढत वेताना तानेन आनी दुखी नित्राणी जालो. तवळ ताका आदार दिवंक सिरेनाच्या सिमांक शिपाई बोळ करतात. सिमांव जेजूच्या कुर्साची जडाय वांटून घेता. आतां जेजू कुमो केल्ल्या सिमांवक आपणे देवाच्या पुताच्या कश्टांक कान मारलो म्हणली हतमी दादोचकाय मेळटा. जे कितें हेरांनी तुमकां करीजे म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. असो सार नियम शास्त्राचो आनी प्रवाद्याच्या उतरांचो म्हणटा जेजू. असल्या उतरांनी जेजू लोकांक शिकयले मात्र न्ही. कश्टतल्यांक पातक्यांक एकसुऱ्यांक गरिबांक ताणें कुमोक केली. देखून परकी सिरेनाच्या सिमांवन जेजूच्या कश्टा वेळार थोडी कुमोक केली. कश्ट आकांता वेळार कुमोक मेळची. आमच्या मोगाच्या मनशां तावन मात्र म्हणून तांचो मात्र मोग केलो तर एक दीस आमकां म्हारग पडटलें. कित्याक आमच्या कश्टां आकांता वेळार परकी मनीस आमकां पावलेले दाराळ संदर्भ आसात. देखून हेरांनी आमच्या कुमके घेजे म्हूण लेखच्या बदलाक आमी जावन हेरां कुमो करूंक प्रयत्न केल्यार जेजू सिरेनाच्या सिमांक द्वारे मेळिल्लो सुशेग एक दीस आमकांय मेळटलो म्हणून जाणा जावया. मोगाळा जेजू गरजेवंतां थंय आमी दारूण जायना जावंक आमकां शिकय. तुवें दिल्ली देणी वेळ धन संपत्ती आमच्या सुखाक आनी संतोशाक मात वापरचे स्वार्थी व्यक्ती जावंक आमकां सोडी नाका. आमच्या भोवारी कश्टांत आसच्या मनशांक समजोवंक आमकां बरें मन दी. केन्नाय आमचे विशीं चिंती नासतना हेरां विशीं चिंतून तांच्या गरजांक स्पंदन करूंक आमकां तुजें प्रेरण आनी सकत दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. बोळ देवा दुर्बळ्या हांवें तिरस्कार करिना जावच्या. बोळ देवा तुज्या कार्याक प्रकार हांवें सदां चलच्या. ऐक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. बोळ देवा सोंसच्या कश्ट म्हजे संतोष भरीत काळजान. बोळ देवा तुज्या मोगा पासून चलच्यात माया मोगान. ऐक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. बोळ देवा दुर्बळ्यांक हांवें तिरस्कार करिना
सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मोजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सोवेस्ते सौ वेरोनिका जेजू मुकामल पुसता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता कालवारीचो बुडो चडटा आसतना जेजूचे मुकामोल रक्तान गामान आनी पुरासनेन बुडल्ले. फुडें वचूंक ताचे थंय बोल नातिल्ले. हे सर्वांक जाणा जाली तरी जेजूक कुमक करूंक कोणेय मोन केलें ना. पूण एका दैरादीक स्त्रियेन शिपाया मदगात वचून जेजूचे मुकामोल तुवाल्यान पुसलें. तिचे मोवाळ आनी दैरादीक काळीज जेजूक मेचवलें. हे करनेक प्रत्युपकार जावन आपल्या मुकामळाचे प्रतिरूप सोम्यान त्या तुवाल्यार कंसयलें. म्हणजे दाराळ बेसावांनी तिका भरलें. जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सर हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिपोल ताका चुकोवचो ना म्हणटा आमचो सोमी. असल्या उतरांनी शिकिल्ल्या जेजू आपणा थंय एक मोगाची करणी केल्ले वेरोनिका तसो प्रतिपोल दिवन आपणे शिकिल्ले रुजू करून दाखयता. आमचे समाजीन कश्टाचो लोक कांय उणो ना. वैज्ञानीक तांत्रीक संसार कश्ट नपैस करता म्हूण बसयता तरी कश्टांचे मनीस सोडून आसात. आजकाल कितलो लोक खाण आनी सारकी चिकित्सा घेनासतना मरण पावता. आनी कुशीन आमच्या घरा आनी समाजीन कान आनी हेर वरवीं आमी पाठ करता. कितलेशे फावटी हेरांक कुमकेक पावूंक आमकां अवकाश नासतना आमची आमीच भद्रती पळयता नेंगी. मोगळा जेजू हेरांच्या कश्टांत दूख भोगचें आनी भागीदार जावचें वत्तें देणें वेरोनिकाक तुवें दिलें. तसलें काळीज आमकांय फावो कर. तुवें दिल्लें खंयचेंय पाड करिनाशी सत्राय सांबाळूंक तुजी कृपा आमकां लाभय. समाजीन कश्टांच्या व्यक्ती थंय आमचें मन मोवाळ कर. तांचे थंय आमी तुजे मुखामोळ पळोवन मायपासी जावन आनी दया पावून कुमकचे व्यक्ती आमकां कर. त्याग आनी सॅक्रिफीस करून संवसारी चिनीन थोड्याची पुणी दुकां पुसोवंक आमचे थंय वेरोनिका तसलें मन आनी काळीज तयार कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. म्हज्या ल्हान भावंडा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. बोगाते राज मोजा सर्गी म्हज्या ल्हान भावंडा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. भावंडा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. हांव भुकेल्लो तुमी खावंक दिलें. हांव ताणेल्लो पियेवंक दिलें. बोगाते राजमोटा सर्गीच्या बापाची म्हज्या ल्हान भावंडा कितें तुमी केलें म्हाकाच केलें. म्हज्या ल्हान भावंडा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. हांव दुबळो जावन आसता आधार दिलो. चडाक नाकासता पोटलून धरलो. भोगाते राजमोजा सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हान भावंडा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हान भावंडा कितें तुमी केलें
म्हाकाच तुमी केले हांव भुकेल्लो तुमी खावंक दिले हांव तानेल्लो पियेवंक दिले भोगातें रास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना भावंडांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भावंडांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. 7वें तेसावन जेजू दुसरे फावटी खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेंत कुर्सार विसरयला सगळो संवसार. नियाळ कुरीस वोवून कालवारीचे वाटेर आसचो जेजू आपली सकत होगडो नित्राणी जाला. कुर्साचे जडायेन आनी जरबेदांच्या मारांनी ताका अस्कत केला. पूण कुर्साचे मरण वासिल्ले वरवीं ताची शिक्षा दोडती जाता. शिपायांचे निश्ठुरपण आनी लोकांची निंदा सोसूंक तो आनीकी अस्कत जाला. तो परत्यान पडटा तरी परत्यान उठता आनी फुडें वेता. जेजूक मागणें देवाच्या योजनाक विश्वासी रावंक आदार जाता. ताळणेन पडनाशें मागणें करा. मागा तुमकां दितलें, सदां तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें म्हूण जेजून शिकयलां. मागणें आमच्या जिणयेन गरजेचें. मागणें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक, आमचे कस सोंसणिकेन सोसूंक आनी पडिल्ल्या वेळार उठोवन फुडें वचूंक बळ दिता. जिवितान मागणें करिनासतना कुर्सा पंदा पडिल्ले व्यक्तीक उठोवंक जायना तसलीं गणितां आमच्या समाजेन दराळ आसात. जिणयेन चलवणी येताना ते धैर्यान स्विकार करून फुडारांची मेटां काडूंक जेजू आमकां शिकयता. आमच्या कश्टा वेळार आमचे मोतीचे समतोलन होगडे नासतना थीर रावूंक जेजू कडेन सदांच मागया. मागणें मोगळा जेजू, मागण्या वरवीं तुजे थंय आसा आसचो बंद आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक, कश्ट पूड करूंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आदार दिता. आमचे जिणयेंत मागण्याची गरज तुज्या ह्या दुसऱ्या पडणे वरवीं आमी समजून घेतलां. आमी सदांच मागण्यान उर्बेवून जावन तुका आमचे जिणयेचो केंद्र करूंक, तुका विश्वासी रावंक आदार दी. मागणें निर्लक्ष्य करच्या सर्वांची मनांत तूं उजवाडाय. संवसारी संगती आनी कुशलये सवें मागण्याचो मोग करूंक आमकां शिकय. सोम्या काकुतमचीकर. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकटलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकटलो हांव गायनांनी. येसुरो हांव सोम्या सामुजे थंय ताचे संगी आसतना उगड म्हाका बगना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उगड म्हाका बगना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकटलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकटलो हांव गायनांनी. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी चमकतलो हांव गायनांनी. 8वें तेसांव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता.
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता जेजू कुरीस घेवन कश्टां आनी मेटां काडची पळयल्ल्यो जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो रडतात. आपणा खातीर रडतल्या त्या स्त्रियांची जेजू दया पावता आनी तांकां बुजयता. ताका बुजोवंक आयिल्ल्यांकच जेजू बुजयता आनी आपूण नीज सोडूनदार म्हूण तो दाखोवन दिता. रडा नाकात म्हजे पासत बगा रडा म्हजे हे स्थितीक कारण जाल्ल्यांच्या पातकां खातीर आनी तुमच्या भुरग्यांच्या पातका खातीर म्हणटा जेजू. सगळ्या संवसारी पयणा वेळार हेरांची दया पावोवन दुखां पुसुल्लो आनी सुशेग दिल्लो जेजू आतां ताच्या कश्टांच्या वेळार आपणा थंय हुस्को दाखोवंक आयिल्ल्या मुखार आपणाचें दूख विसरता आनी आपणा लागीं आयिल्ल्या सर्वांक बुजयता. येया म्हजे सरची सोमेस तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें म्हणटा जेजू. कालवारीचे वाटेर जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयल्लो जेजू आज संवसारांत कश्टोंच्या स्त्रियांक पळोवन आसा. कितलेश्यो स्त्रियो कुटुंबांत आपल्या दादल्या आनी भुरग्यांक तावन कुटुंबाच्या तशेंच समाजाच्या हेर स्त्रियां तावन मानसीक हिंसा भोगून आसात. तांकां जेजू बुजयता. आमी कितें करता समाजीन कश्टोंच्या लोकांक कांय तरी समाधान आनी बुजावण आमचे तावन मेळटा. आमच्या उतरां करण्यांनी हेरांक आमी कितलें दुखयना. आमकां तांचें कितेंय पडोवन गेलां. आमी जायते बोटी मनशां बोण होगडावन जियेता न्हय देखून असल्यांची दया आमकां दिसना. आमचे बरीच आमचो पेलो म्हणलें समजोवन आमच्या उतरां करण्यांनी हेरांक दुखयनाशें तांचे जिणये बरो समारीगार जावंक आज आमी निचेव करया. मागणें सोम्या जेजू आमचो पेलो कश्टतना आनी आमचे शेजारी वळवळटना आमी कुर्डे जावंक सोडिनाका. दिवंक कांय ना तरी एक भेट बुजावणेचे एक उतरपणी उलोवचें बरें म्हूण आमकां फावो. आमचेच कश्ट चिंतून ते सोडले म्हूण लेखी नासतना तुजे बरी आमच्या दुखा वेळार तुजी देख घेवंक आमकां सकत दी. आमचो पेलो आमी तुजे थंय येवंक आसची एक वाट म्हणलें चिंताप आमचे थंय रुपीत कर. बुजावण आशेवच्या प्रास हेरांक बुजोवंक आमकां शिकय. हेरांनी आमकां कुमक करीचे म्हूण आशेवच्या प्रास हेरांक कुमक करचे व्यक्ती आमकां कर. सोम्या काकूत आमची कर. कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेव हांव तुमकां. वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेव हांव तुमकां. तुजे सोबे सोम्या गाया नावताचे नाव वाडून उपकार ताचो बावोड्या आमी अर्गां गितां गावून. कश्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेव हांव तुमकां. कश्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेव हांव तुमकां. नवे स्टेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या बगीन कुर्सार इस्रायेलां शिकलो संवसार. कालवारीचे वाटेर कुरीस वयतना जेजू कठीण पुरासाण भोगता. सोलोंक बोळ नासतना तो परत्यान परत्यान पडटा. तो सगळो सलवला आनी थकला. ताची दिश्ट मात्र कालवार पर्वताचेर कसल्या. त्या पासत कितले फावटी तो पडलो तरी परत तो उठता. जेजूचें हें तिसरें पडणें सलवणी कशी स्विकार करीचे म्हणून शिकयता. क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ले आमकां कश्ट जड सुकल्ली ना म्हणटा सांव पावल. तर आमचे जिणयेचेर एक नदर घाल्या. कश्टा वयर कश्ट दगदोणे वयर दगदोणी सलवणे फाटल्यान सलवणी म्हणल्या कुर्साच्या पंदा शेवटतना आमची प्रतिक्रिया कसली. असल्या संदर्भांनी आमचो भावार्थ तीस सांबाळून मुखार मेटां काडूंक आमी प्रयत्न केलांगे. संवसारी आकर्शणाक लागून मनीस आपलें जिवीत पिड्ड्यार करून आसा.
कारण हाचे विरोध जुसचें आध्यात्मीक बोळ मनशांतय ना जाला. देखून आमी जिवितांत निरंतर पडटा आनी देवा तावन पयस वेता. जेजू आमकां आमचें आत्मीक जिवीत बलिश्ट करूंक आपयता. जिवितांत समस्या आमकां येतना सुलाभायेची वाट धरता आनी क्षणीक सुखा खातीर सगळें जिवीत रिस्केर घालता. वडिलांचे कुशेक विरोध वेता. जायत्यो संगती वडिलां तावन लिपयता. हें सगळें एक दीस आमची आनी आमच्या कुटुंबाची मर्याद वाऱ्यार उबोवंक वा हेरां मुखार नालिसायक बली जावंक कारण जाता. निमाणें जिवीत जडायेचें जाता. निराशा दुसता आनी मुखली वाट दिसना जाता. असल्या संदर्भार सोम्याचेर दिश्ट लावन सवलवणी जैताचे मेट म्हणून स्विकार करून उठोवंक आनी फुडें समकोवंक प्रयत्न करया. बरे जिणेक हेरां तावन मेळचें मार्गदर्शन आनी तिदवण स्विकार करूंक शिकया. तवळ आमचें जिवीत जैताचें जातलें. मागणें मोगळा जेजू सलोणी येतना निराश जायनासता फरस सदन करूंक आनी सलोणी तावन आमचे जिणेक सबार संगती शिकता म्हणलें सदांच मतीन दवरूंक आमकां करपा दी. संवसारी तात्कालीक खुशालायेक लागून जिणेंत परत पडना जावंक शिकय. जिणेंत पडतना मेळची तिदवण आमच्या बऱ्या भविश्याक स्विकार करूंक आमची जिणी सरकी करून घेवंक आमकां तुज्या स्पिरितान बरो. आमी केदींच हेरांच्या पडण्याक कारण जायन अशें जियोंक आमकां शिकय. सोम्या काकुलतामची कर. तुम सोम्या भरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजा जैतिवचो. तुम सोम्या भरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजा जैतिवचो. भेना कसलें संकट रात जाल्यारी वारी वादार भोंवती फुटल्यारी पांगय उजवाड दयेन मोजे तुजो ओजेर सोम्या भरवसो तुम सोम्या भरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजा जैतिवचो. तुम सोम्या भरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजा जैतिवचो. एक सुरोतर पयणारा वासल्यारी कांटे कोटे कितले मेळ्यारी दिश्टाचो नांव केदी तुजे वयली वाट बाबा थंयवर पावची. तुम सोम्या भरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजान जैतिवचो. तुम सोम्या भरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजान जैतिवचो. भेना कसलें संकट जाल्यारी वारे वादळ भोंवती उठल्यारी पांगय उजवाड दयेन मोजेर तुजो तुजेर सोम्या भरवसो तुम सोम्या भरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो
Jin Jezusan Zaitimso. दावेन तेसां जेजूचे आंग वस्त्रकांड ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. साबार पडण्या उपरांत कुरीस वोवन जेजू कालवार पर्वताक येवन पावता. थंयसर शिपाई ताचें वस्त्र वोवन काडतात. सगळ्या संवसाराचो रक्षक आनी सोडवणदार रस्ते मुखार कुडीर वस्त्र नासतना उक्तो आसा. कसलो आत्मान आमच्या सोडवणदाराक. निष्ठूर मनशान ताचे कुडीक आनी ताच्या जिविताक कांयच मोल ना केलें. जेजू देव मनीस जावन आयिल्लो. जायत्यांनी बावडतान आनी सतान ताचें देवपण वळखून ताका स्विकार केलो. ताचें तावन बरेंपण जडलें. पूण दुस्मानांनी जेजूक विणगो करून ताचो राग हागे द्वेश परगट दाखयलो. आपणें एक महान काम केलें म्हूण ते पुगले. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणांत घे. तसो आत्मा तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवान ताका एक देणें कशें तुमकां दिलां. तुमी तुमचीच आस्त न्हय. वर्तें मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया म्हणटा सा पावलो. आज मनीस नसना विशयान चिंतून आपलो वेळ पाड करता. दुडू इबाडता. एक फावटी नसलें आनी एक फावटी नसल्यार आपणा उणेपण भोगता म्हणलें चिंतप जायत्यांचें. नसना प्रास कूड व्हरती म्हूण जेजून आमकां सांगलां. देखून आमी सडीत मोलाचें नेसल्यार चड पवीत जायना म्हूण उगडास दवरची गरज. मानसुबेचे मुस्तायकी नेसून कुडीक गौरव दिल्यार मात्र जेजू आमकां मेसवता म्हणलें विसरता. शिपायांनी जेजूचें नेसणकाण ताका विणगो केलो. पूण आमी कुडीर सारकें नेसनासतना आमचे थंय आसच्या जेजू कळीत आसून विणगो करता न्हय. देखून मानसुगेचें नेसण आमी नेसया. आमी बरें वस्त्र नेसतना सारकें नेसूंक तांक नासतना कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींची कूड मानसुगेन दांपूंक कुमो करचे दाळ्याचे व्यक्ती जावया. हेरांचो मान राखचे क्रिस्तांव जावन जियेवया. मागणें मोगाळा जेजू आमचो तशें हेरांचो कुडी पवित्रपणी सांबाळूंक कुडीक मान आनी गौरव दिवंक आमकां बरें मन दी. मनशा जिवाक जावचो अगौरव विरोध करूंक प्रवाद्याचे दैर आमकां लाभय. आमी मोलादीक नेसतना आमच्या बंची कूड दांपूंक सारकें वस्त्र नासलेल्या विशीं चिंतूंक तांची गरज सुदारसूंक उदार मन आमकां फावो कर. सोम्या काकूत आमची कर. मोच्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. निष्ठूर सौम्यान वेडो घालो सुणी भोवती रावल्या. हात पाय मोजे पापसून घाल्यात. हाडां सैत मेज येतात. मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मोजे वस्तूर वांटून घेता घालून सोडती दगल्या. म्हाका एकल्याक सोडी नाका. लाभय सोम्या आदार. मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. 11 वेस्तेसांव जेजू कुडसार खेळयतात.
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बागेर उत्सव विंचुळेलाय सगळो संवसार कुरीस वोवन दोंगरार पावुल्ल्या जेजू कुर्सार न्हिदयलो. ताच्या हातांक आनी पांयांक किळे मारले. बरे केल्ल्या हातांक पातक्यांक आनी पिळेस्तांक सोदून गेल्ल्या पांयांक किळे मारले. मनशाचो राग द्वेश आनी मोसोर जेजू कुर्सार खेळूंक कारण जालो. जुदेवांक आनी शिपायांक जेजून केल्लें बरेपण, दिल्लो मोग, केल्ली सेवा आनी दिल्लें मोलादीक शिकवणेची सगळी विसर पडली. हर एका मनशान जाय जें आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सवकास, राग करूंकय सवकास. कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आडवेता. ह्या पासून तुमचें थंय बरोवन आसा तें मेळ्ळेपण आनी खोटेपण पयस करा म्हूण सा जाकोब शिकयता. आमचे जिणेंतले मेळे हेरांच्या बऱ्या वावराक अडखळ जाता. बरे घरच्या मनशांक आमची कठोर उतरां खिळयतात, मात न्हय बरे घरच्या वावरांत आसायक करतात. हो संवसार विचित्र. बरें केल्ल्यांक कुरीस, निरापराध्यांक कश्ट, अपराध्यांक सुटका, गुन्हेगारांक पदवी आनी अन्याय केल्ल्यांक मान आनी जेले. पूण नितीवंतांक आनी निरापराध्यांक देवूच भरवसो आनी आदार. बरें करूंक येतल्यांक आनी बरें केल्ल्यांक खिळयतात. देखून आमी देश सांडचे न्हय. जर आमच्या सोम्याक असलो प्रतिफळ मेळ्ळो तर आमकांय तशेंच करतलें. कित्याक मेस्त्री प्राशीस व्हरतो न्हय. बरें करूंक आशेतल्यांनी नांव, गौरव, सन्मान बगलेक दवरूंक आसा. तवळ मात्र सोम्या खातीर बरो वावर करूंक साध्य. जैता आनी संतोशा खातीर वावुरतना कुर्सा वरवीं मात्र जैत म्हणून वावुरल्यार जैत आमकां मेळटलें. आमचें जैत हेरांनी दिवच्या गौरवाचेर न्हय, बगार आमच्या वावरांत जावच्या बरेपणाचेर हुंदोन आसा म्हूण उगडास दवरया. मोगाळा सुम्या, तुजे वटेन चलतना आमकां मेळचे निंदेक, अपमानाक भियोन रावनासतना धैर्यान फुडें वचूंक कुर्सा वरवीं मात्र जैत म्हूण मतीन दवरून बरेपण करूंक आमकां बळ दी. आमच्या कठोर उतरांनी बरें करतल्यांक कुर्सांक आमकां केदींच निर्मी नाका. बरें करतल्या संगता संतोश पावूंक, तांकां उत्तेजन दिवंक आमकां शिकय. तुजे बरी हेरांक सोडवण आनी सुटका दिवचे व्यक्ती आमकां कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. कुर्सा सावळेंत रावो थंय विशेव आमकां मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलोन धरलाय सोम्या. सरमान होगला पावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. कुर्सा सावळेंत उबो रावता शांती म्हाका मेळच्या. उसोना सात गायल्ले हात आराम म्हाका धरच्या. क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलोन धरलाय सोम्या. सरमान होगला पावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. 12वें दिसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. दनपारांतावन 3 वरां म्हणसर जेजू वता कुर्सार उमकळटा. जेजू देवाचो पूत जाल्यारी दोगा सोरां मदें उमकळून बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपसिता म्हणून प्राण करता. आतां सगळें संपलें. सर्गींच्या बापाची कुशी ताणें जारी केली. ते काळबान पडले दोळे, ते सुके वोंट, तो कांट्याचो मुकुट, ते मोठे किळे, ते भयल्यान उक्तें जाल्लें काळीज, ह्यो सर्व जाल्यो काकुळतीच्यो झरी. मरणाची शिक्षा फावो जाल्लो अपराध केल्ल्या मनशाक जिवेशी मारून ताचे मोडें तुवें रुकार उमकळायलां तर ते राती रुकार उरोवंक सोडचे न्हय. त्याच दिसा पुरोवंक जाय. कित्याक जाका रुकार उमकळायला ताचेर देवाचो शिराप पडला. आनी तुवें सर्वेस्पोर तुजो देव
तुझें दायज करून दिता तो देश भ्रश्ट करचो न्हय. ही शिकवण जेजू बरो जण आसलो. शिरापाचो म्हूण आसलो कुरीस जेजून त्या कुर्सार मरून तो पवित्र आनी बेसावांचो केलो. आनी कुर्सार तावन जेजून बक्षिलें आनी म्हळें, बापा ते कितें करतात ते नेनात, तांकां बक्षी. शिरापतेल्यांक बेसांव दिवचें, निंदा करतल्या पासत मागचें, कितलें कश्टांचें न्हय गे. एकल्यान एक उतर सांगलें तर ताका फाटीं 4 उतरां वायट उतरां आमच्या तोंडांत तावन भायर पडनात गे. कुर्सार उमकळच्या जेजूचेर दिश्ट घाल्या. इतली निंदा आनी अपमान भोगले तरी ताच्या तोंडांत तावन भायर पडटा फकत बरें आनी आशिर्वाद. हेरांक वायट मागा नाका म्हूण हांगासर आमकां जेजून शिकयलें. आमी जेजूच्या राजांत आशिर्वाद दिवचें, बगसूचें आनी शांतीचे दूत जावंक जेजू आमकां शिकयता. मागणें, मोगळा जेजू, हेरांक बगसूंक, बरें करूंक आनी आशिर्वाद दिवंक आमकां शिकय. तुजे कुर्सा मरून म्हजो मोग संपूर्ण जावंक आदार जावं. हांवें म्हजो केल्ल्या बरी म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक म्हाका शिकय. संवसारार जियोवच्या आमकां एक दीस मरूंक आसा तें सदां उगडास दवर. मेल्ल्या उपरांत तुज्या संगता ससनाक जियोवंक ह्या संवसारी आमी एकामेकाक बगसून माया मोगान जियोवंक कुमक कर. आमचे जिणयेन हेरांक वायट मागचें, शिराप घालचें, बगसूंक इन्कार करचें, कठोर व्यक्ती जावंक आमकां सोडिनाका. सोम्या काकुळ तामची कर. सोम्या काकू तामची कर. तुझे सरशी देवा, तुझे सरशी दिसो म्हाका मेटा सर्गाक चडशी. तुजी देणी सर्वय काकोर तेजी आंजल वळू म्हाका तुझे चडशी देवा, तुझे चडशी देवा, तुझे चडशी, तुझे चडशी देवा, तुझे चडशी कुर्सान पुणी म्हाका व्हड तूं लागीं. गायान म्हजे तुका तुझे सरशी देवा, तुझे सरशी देवा, तुझे सरशी. पैणार तरी आसता विशेव आशेवन, सूर्यो तरी देवता मोजेर काळकेवन. सोपणान हुस्को म्हाका तुझे सरशी देवा, तुझे चडशी देवा, तुझे चडशी. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या हुस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगिनी कुर्सार वेन थोडे लाय सगळो संवसार. जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या हातान दितना कितें भोगलें ना जाय तिका. सिमियोन प्रवादीन सांगल्लीं उतरां, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला. आनी दूख एक दारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. ही उतरां मोरये मायेच्या जिवितान नीस येतात आनी तिचें काळीज नीस जावन पापसता आनी बेसां करता. एक तरणाटो पूत वादू निर्जीव जावन आवयच्या हुस्क्यार न्हिदली तर ती आवय तें दूख कशें सोसीत. मोरी हें दूख आनी वळवळे मौनपणी सोंसता.
जेजूची सगळे जिणेन संपूर्ण तरान ती वांटली जाता आणि आपल्या पुतांतय आसली जबाबदारी करेंच पळटा. आतां भावा भयणीनो, सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया. पळया, एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलेंचो आनी आखरेचो पावस येसर तो सोंसणिकायेन राखून रावता. तुमी तशें सोंसणीक जाय. मोरी आमकां सोंसणिकायेक आदर्श. देवाच्या पुताक आपल्या कुसव्यान घेताना, कावणेन ताका जल्म दिताना, इजिप्ताक पलायन करताना, परबे वेळा जेजू देवळान चुकताना, समाजे लोकातावन ताका तिरस्कार मेळटाना, खुर्साच्या पयणार आटेविटे भोगताना, जेजू खुर्सार किळयताना आनी बोब मारून प्राण करतना मोरी कद्दू हें पळयता आनी सर्व सोसून व्हरता. बापाचे कुशेक ती खालती मान घालता. आमचे जिणेंत आमकां पासारणांतलें घडतना आमी सोंसणीक जातावगी. आमचें दूख उतरां चिंतना भावनांनी दाखोवन कितल्या जाणांची मनां दुखयता. आमचे ना सोंसणिकाये वरवीं कितले फावटी आमी हेरांक लुकसाण करता. ना सोंसणिकाय जैताची वाट न्हय म्हूण जाणा जावया. मोगाळा जेजू, तुजे आवयन आमचे मोगाळी मायेन तुका तिच्या एकल्याच पुताक मनशाचे सोडवणेक आनी देवाच्या मिसावाक कुशेन उपसून दिलें. सोडवणेच्या कामांत तुका दिल्लें मिसाव तुवें विश्वासपणी जारी करूंक तुका तिणें पुरतो सांगात दिलो आनी विश्वासपणाची आनी सोंसणिकायेची आमकां ती देख जाली. आमी तिची देख घेवन जियोंक आदार दी. सर आवयांनी तुज्या राजाचें काम मुंदरून व्हरूंक कसलोय त्याग करूंक सकत दी. सोमिया काकुलदामचीकर. सोमिया काकुलदामचीकर. माये मोचे भोमोगाळ करगे म्हाका तुझे बाळ. हुस्को मुजो कसो करो मोग तुजो. सकाळींची जाग जाताच तोंडार मोजा दिसवांगतच. पयली चिंतना मोजी जेजूची आनी तुजी. आनी दोन दंतस दोळे कांय तरी येतगी पडे. निदेंती हुस्को मोजो कसो करो मोग तुजो. आवनी दोन दंतस दोळे कांय तरी येतगी पडे. निदेंती हुस्को मोजो कसो करो मोग तुजो. माये मोजे भोमोगाळ करगे म्हाका तुझे बाळ. जाऊ माये उडास तुजो संतोष मोचे जिणयेचो. हावणी दोन दामतच दोळे कांय तरीग्न येतगी पडे. निदेंती हुस्को मोजो कसो करू मोग तुजो. 27 दिसांव जेजूचे निर्जीव कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सार सोडिलाय सगळो संवसार. निमाणे जेजूची कूड सुगंध द्रव्यांनी माकून तवळ पर्यंत कोणाकच दवरूंक नातलेल्या दुसऱ्या पसत तयार दवरलेल्या फोंडांनी केपिली. जेजू संवसाराचो सोडवणदार तरी संवसारांत आपलीच सुवात ताका नातल्ली. येताना फकत बापाचो मोग घेवन आयिल्लो जेजू वेताना मनशाच्या मोगा खातीर गायून आनी मरून बापा सरशी तो पाटी गेलो. संवसारी पॉयंट संपयलें. बापान आपणाक दिल्लें मिसांव ताणें पोंदाक पावयलें. तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरी तुमचो विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलेली जाल्यार
हांव तुमकां पयलेंच सांगतो, हांव वचून आतां तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसा थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो. जेजून आपल्या सगळ्या जिवितांत देवाचेर आपलो संपूर्ण विश्वास दवरलो. संवसारी जिवीत तात्कालीक, फाटीं बापाच्या घरा वेचांत व्हरतो संतोश आसा म्हूण दाखोवच्याक शेसा लागीं सबार पोवटी ताच्या कश्टां, मरणां आनी जिवंतपणा विशयान तो उलयलो. संवसारी येतना कांय हाड नेवंक नाव आनी वेतना कांय व्हरूंक जायना म्हूण कळीत आसुनी संवसारी संगती खातीर कितें सगळें वायट मनीस करून आसा. जर संवसारी जिवीत नश्वर, शाश्वत आमचें घर सर्ग म्हणून भावार्थान स्विकार केल्यार आमी संवसारी संगतीचे गुलाम जावन आमच्या जिवितांत वायट घडते ना. आमचो विश्वास आसकत देखून जेजू आमकां संवसाराचेर न्हय बगार ताचेर विश्वास दवरून जियोंक आपयता. तवळ आमच्या कामां आनी राटावळी सांगाता मागण्याक देवाचे उतर वाचूंक, हेरां विशीं चिंतूंक, शेजाऱ्या लागीं बरो संबंद दवरूंक, सेवेच्या कामांनी मेतेर जावंक वेळ आनी फुरसत मेळत. सुम्या जेजू संवसारी जिविताचो आनी सर्गी जिविताचो महत्व समजून घेवचें गिन्यान आमकां दी. संवसारी जिणी सर्गी जिणीक तयाराय म्हणलें सत आमी जाणा जावन त्या परी जियोंक तुजी सकत आमकां लाभय. आमच्याच कामां रटावळींनी बुडोवन वचनासता तुज्या राजाच्या वावराक वेळ करसूंक आमकां शिकय आनी एक दीस तुज्या संगता ससनाक जियोंक आमकां फावो कर. सुम्या काकूळ तामची कर. जाणा हांव आसा एक रास जाका म्हणटात सर्गारास व्हडा सूख संतोषाचो तो गांव नात्रिना त्या गांवान न मरण न कायाकान बगर ससनाक थंय जियेतेल्या आमी ससनाक थंय जियेतेल्या जेजू थंयसर मेळटलो आमचो एकवट जातलो ससनाक तोडसोना भांगो आमचो जियेतेल्या आमी ससनाक थंय जियेतेल्या आमी ससनाक थंय जियेतेल्या अंक वर्साय बीन आमची माय राखून ती आसा सदाय सुस्वागत दिवच्याक आमकां सर्गार सैरी थंयसर आसतली आमकां निसर मेळटली जावचोना आमचे थंय वेगळाचार जियेतेल्या आमी ससनाक थंय जियेतेल्या आमी ससनाक थंय जियेतेल्या. क्रिस्त आमच्या खातीर कलतो जालो. खेळ आनी मनोरंजन त्याग करून शिकल्लो भुरगो आपल्या परीक्षेचें फलितांश पळोवन संतोश पावता. आपणें केल्लो त्याग आनी साक्रिफीस सार्थक जालो म्हणली तृप्ती ताका आसता. वताक आनी पावसाक पेंकड बांदून शेतांत गळुल्लो रैत ताच्या शेतांत जाल्लें फसल पळोवन संतोशाचो उद्गार करता. जेजून आमची सोडवण सुलाब्यान जोडलेली न्ही. बगार कश्टून कुरीस वोवून आनी कुर्सार मरोवन ती ताणें जोडली.
तशेंच आमची जिणी हे कुर्सा वाट म्हणून उगडास दवरया. ह्या कुर्सा वाटे वेळार जेजू कितें बगूंक मेळ्ळां तें आमकांय बगूंक आसतलें आनी त्या उपरांत सर्गींचो संतोश आमकां लाभतलो ते सदांच उगडास दवरया. मोगळा जेजू तुवें चलयल्ली कुर्सा वाट आमी नियाळ्ळी. आमच्या घरांत वाड्यांत वावरा शेतांत आमचो कुरीस वावूंक चलोवंक आमकां घटाय दी. रिये घडये आमचो कुरीस घेवन तुज्या फाटल्यान चलोवंक आमकां तुजी ससाय लाभय. जिणये पयणार कुर्सा वाजना पोंदा पडोवन कश्टोवच्या आमच्या भाव भयणींच्या कुर्सा कान मारूंक तांचे कुरीस वावूंक आमचे तांकीचे कुमोक दिवंक आमकां बरें मन दी. खंयच्याच कारणाक लागून हेरांचेर आमी कुर्साचें वाजन चडयनाशें जियेंक तूं आमकां शिकय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. मोगाळ भुरग्यानो, भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या काळजा मनान जायते इरादे मागणी घेवन ही कुर्सा वाटेची भक्तीपण करूंक आमी आयल्या. आनी ह्या पर्वताच्या तुदयेर ह्या पवित्र कुर्सा मळी आमी आसा. जी मागणी आमच्या काळजा मनांत घेवन आमी आयल्या, ज्या कोणा पासत मागूंक आमी आयल्या, ती चर मागणी ह्या पवित्र कुर्सा मळी आमी भेटोवया. आमच्या वैयक्तीक जिणये खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यां खातीर, आमच्या वाड्या खातीर, फिरगस कुटुंबा खातीर, शेजाऱ्यां खातीर, आमच्या भोवारियाच्या सर्व क्रिस्तांव भाव भयणी खातीर आमी मागया. आनी हो पवित्र कुरीस आम्हा सुमेस्तांक सर्गींच्या बेसाबांनी पवित्र करो म्हूण मागया. सर्गींच्या बापा, तुवें तुज्या पुता जेजूक आमचो तारोक जावन दिलोय आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका विधेय जावन कुर्साचे मरण पर्यान आपणाची जिणी ताणें तुका भेटोवन दिली. त्या सुमयान चलयल्ली कुर्साची वाट आमी चमकल्या. आमकां एकल्याक तुज्या सोडवणेच्या त्या आनंदान भर. तुज्या पुता जेजून जोड दिल्लें ते सर्गेंचें इनाम आमी जोडच्याक वावरीशें आनी तुजे थंय आमी पावाशें. तुजो संतोश आमी भोगिशें. आमा सुमेस्तांक तूं फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या सर मागण्यां खातीर, आमच्या सर इराद्यां खातीर आनी आयच्या ह्या दिसाक वावुरलेल्या सुमेस्तां खातीर मागोन एक आमच्या बापा, एक नामान बरी, एक महिमा बापा आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राजन कायेव, तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आजून कायली आनी आमी आमचेच पिड्या बुशिताव तशें आमची पातकां मोरोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटान तें आमकां नाका. नमान बरी कुटुंब भरले सुबह तुझे संगता संयम तुम सुने आणि सुधे मी पाऊल तुझी खुशी चेंजेस आगे वे तेरे देवाची माई आम्हा बाप्या मते विनंती कर आता आणि इच्छा मरण्याच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे आसू, तुमकां राखू, तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखवू, तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करू, तुमचे वयर असो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या पात्रोनाक भाग्यवन कुर्साक मान करया आनी सांगाता गावया. भाग्यवन कुर्सा जैता गुरता क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या आसऱ्या, जेजू मरणान तो जालोय मरतो, सासान जिणेक तो भरवसो,
भावा चढय तुझे सावळेत वागय सासणे भरवशान सर्गी वाट दाखय भरवसो चढय तुझ्या मोगान जडय क्रिस्ता सेवेन जियो कामकाज शिकय क्रिस्ता खुर्सा अमारुका सासवीक जिविता पण जगता कष्टात दोणे तुका वे मारून जिवीत धैर्यान सारता भावा चढय तुझे सावळेत वागय सासवीक भरवशान सर्गी वाट दाखय भरवसो चढय तुझ्या मोगान जडय क्रिस्ता सेवेन जियो कामकाज शिकय मोगाळ पुता सवेन आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां नमान कुर्सा मागीर पण कुर्साचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान